नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयच्यान महाराष्ट्राच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. मंत्री शहा हांणी रायगडार छत्रपती शिवाजी महाराजांक तांच्या पुण्यतिथी निमतान श्रद्धांजली ओपली. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार शिवाजी महाराजांच्या समाधी थळाच्या जीर्णोद्धाराच्या शती कार्यावळीत उलयतना मंत्री शहा हांणी सांगले की शिवाजी महाराजान हिंदवी स्वराज्याची स्थापणूक केल्ली. महाराजांनी सुशासनाची बेस बरी देख दिली अशें तांणी म्हळें. क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है, जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया. शिवाजी महाराज म्हळ्यार संकल्प, समर्पण आणि स्वराज्य. देशभरातल्या युवकांनी ह्या प्रेरणास्थळाक भेट दिवची अशें आवाहन घरमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना केले. ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया. चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई. भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे जफर इस्लाम हांणी आयज भाजपा कार्यालयात पत्रकार परिशद घेतली. ट्रम्प सरकारान लागू केल्ल्या टॅरिफाचो भारताचेर खूप कमी प्रमाणात परिणाम जातलो. भारत ह्या परिस्थितीक मजबूतीन फुडो करता. केंद्राच्या मोदी सरकाराची अर्थीक नीती बेस बरी आसा हे हातूंतल्यान स्पश्ट जाता अशें जफर इस्लाम हांणी पत्रकार सांगला. जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा. आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़े आते हैं उस आंकड़ों में देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखिए तो हर तरह की, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है और उस पूरे इसमें जो है जो इस समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में पॉलिसी डिसीजन है. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज पयल्या गोय वेवसायीक सुरक्षा आणि भलायकी प्रदर्शन आणि परिशदेक भेट दिवन पळोवणी केली. हे प्रदर्शन ताळगांवांतल्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद स्टेडियमार आयोजित केला. आयज ह्या परिशदेचो 3रो आणि निमणो दीस आसा. विद्यार्थी, तज्ञ, वेवसायीक आणि उद्योजकांनी व्हडा संख्येन ह्या परिशदेक हाजिरी लायिल्ली. तानावडे हांणी प्रदर्शनांतल्या स्टॉलांची पळोवणी केली आणि कांय प्रात्यक्षिकाय पळयली. अशा प्रकारची प्रदर्शनां गोंया खातीर फायद्याची आसात. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची म्हायती मेळटा अशें तानावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. बरें आसलें कारण वेगवेगळे सेफ्टी पण हे करता आसतना तांच्यांनी केवळ इंडस्ट्री अशें धरुना, ताचे भितर वेगवेगळे हे ऑक्युपेशनलाच्या हातूंतल्यान हेल्थाचो विशय आसत, कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग आसत, जेका सेफ्टी लागता, बॉयलर्स आसतूच. हाच्या भायर सुद्दां वेगवेगळे जे हॅझर्डस आनी वेगळे हे आसात तेंचे एक बरें एक्सपो हांगा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलें. म्हजे बरोबर आमचे डायरेक्टरूय हांगा आसात आनी तांच्यांनी हाच्या भितरल्यान तांकां विविध कंपनी ज्यो फॅक्टरी आसात तांकां सेफ्टीक
लागणारे जे कितें तांकां इक्विपमेंट आसात त्याचे हांगा प्रदर्शनूय आसा वेगवेगळ्या कंपनीचे आनी ते करता आसतना तेंच्यांनी एडिशनल एक दवरलें की हांगा सेमिनारां हाडटात ज्या सेमिनाराच्या माध्यमांतल्यान तांकां वेगवेगळ्या स्टेटींतले पार्टिसिपंटूय आसात तातूंतल्यान तांकां 70 म्हाका दिसता वेगवेगळे फॅकल्टी तांचे 17 आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी ते एज्युकेट करप वेगवेगळी नॉलेज कारण एक्सपो आनी एक्झिबिशन अशा पद्दतीचें आमी जेन्ना करता तातूंतल्यान नॉलेज जी आसा आमकां स्टेटीकूय ताचो फायदो जाता आनी सरावंडींग कारणान एकदां एखादो विशय जेन्ना आमी डिस्कस करतात आनी तो डिस्कस करता आसतना खूब जाणां ते समोर उलयतात तातूंतल्यान भितरलें बरें आउटकम येता. जर्मन टेक्नॉलॉजी कंपनी सिमेन्स लिमिटेड ही गोंयांत आपलो वेवसाय विस्तारपाची आसा आनी थळाव्या MSMEक आपल्या पुरवण साखळेचो भाग करून घेवपाची तांची इच्छा आसा. सिमेन्स कंपनी गोंयांत 330 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करता. ह्या कंपनीचे गोंयांत 5 कारखाने आसात. कंपनीचे गोंयांतले महाव्यवस्थापक महेंद्र वाणी हांणी ही माहिती दिली. उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालया CII गोवा buyers and seller बसकेत ते उलयताले. This is one of the organization in the world which is now 177-year-old. Yeah? If you think about any organization in existence in the world which has been there for such a long duration, you will not be able to think of any other than Siemens. Yeah, very few I would say. So our factory expansions there we are already making 330 crores of investment in only the factory expansion. Yeah, there is take pride of sharing all these things. So this is something which we are doing for the global market. The factories what we have over here, I would like to just to give you sense about what we do in Goa. राजधानी पणजे सयत आयज देशभरात व्हडा उर्बे उमेदीन आनी भक्तिभावान हनुमान जयंती मनयतात. ह्या निमतान धर्मीक आनी सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन जाता. पणजे मळ्यातल्या मारुतीगडार हनुमान जयंती उत्सव आयोजित केला. भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज लखनौ सुपर जायंट्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जाता. दनपारां 3:30 वरांचेर लखनौतल्या इकाना स्टेडियमार हो खेळ सुरू जाला. 5 मॅचींतल्यो 4 मॅची जिखून गुजरात पंगड गुणतकत्यांत पयल्या सुवातेर आसा. मजगतीं आयची दुसरी मॅच पंजाब किंग्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा मदीं जातली. हैदराबादेंतल्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार ते खातीर आमचे X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.